चर्च अग्निकांडात अटक केल्ल्या लुथरांची पुलीस कस्टडी 29 डिसेंबर मेरेन वाडयली. 30 डिसेंबर मेरेन फॉर्जरी केसीत इंटरिम प्रोटेक्शन जाल्यार को एक्यूज भरताक कंडिशनल बेल. झेडपी वेंचणुकेत 9,500 मतां थारली बाद. रिजेक्ट मतां व्हॅलीड थारिल्ली जाल्यार 6 उमेदवारांच्या निकालांचेर जाता आशिल्लो परिणाम देंवता आशिल्ली मार्जीन. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकात दर वर्सा भरपी गोंय अंदू खाली इंडिगो इश्यू बर्ज फायराचो परिणाम टॅक्सी टाउट्सूय कारणीभूत स्टेक होल्डर मिडिया मुखार. हांवें आरजीपीक फटींग म्हणूंक ना, आरजीपी फटींग म्हूण भर सभेत स्टेटमेंट केल्या उपरांत सुदिनाचे यू टर्न स्वाभिमानान जैतिवंत आरजीपीची सुदिनाक जाप. दिवचले बस स्टँडा फाटल्यान टेम्पोत सापडली बायलेची कूड. खुनाचो दुबाव, पुलिशेन एकल्याक घेतलो ताब्यात, तपास सुरू. ड्रग एब्यूज मोठी समस्या, ताचे आड मेळून करचो पडटलो वावर. चीफ जस्टीस सूर्यकांत हांचो उपदेश. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय ड्रग्सा पासून पयस रावपाचो दिलो संदेश. बलात्कार केशीत दुबाविताक घर खाली करपाक लावपी प्रकरणाची गोवा ह्युमन रायट कमिशनान घेतली दखल. सुकूर पंचायतीचो सरपंच आनी सचिवा कडेन मागला स्पश्टीकरण. जपानात एका रबर कंपनीत कामगारांचेर हल्लो. 14 कामगारांक तोपले, गंभीर जखमी. बांगलादेशात आनी एका हिंदू तरणाट्याची हत्या. भारतान हिंसाचाराचो केलो निषेध. अल्पसंख्यांका आड आतां मेरेन 2,900 हल्ल्याच्यो घडणुको. नायजेरियात आशिल्ल्या आयसिसाच्या तळांचेर अमेरिकन सैन्याचो हवाई हल्लो. हल्ल्या विशीं राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पान दिली म्हायती.